आपणे केन्नाच हॉटेलाचो धंदो केलो ना। हांवें 2 कडेन जमीन लिजार दिल्या आनी थंय कितेंय बेकायदेशीर प्रकार चलता जाल्यार ताची जबाबदारी हॉटेल चलोवप्याची। पार्सेकराचें स्पश्टीकरण। काल आमचो हसरो आमदार खंय तरी उलयल्लो म्हाका एक हे धाडला कोणी तरी व्हिडिओ क्लब तसलो क्लब आपल्याकडे सुद्धा आसा आपल्याकडे आनी हांसून पत्रकारांक सांगी म्हणजे म्हटलें कितें तरी एका कोणाचे तरी हे तकलेन आसा विशय। हांव हॉटेलां चलयना, हांव स्कुलां कॉलेजीस बीन असले चलयता। एक म्हजी ही आसा मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव्ह सोसायटी आसा, 5 कडेन ब्रँचीस आसा। हांवें 2 प्रॉपर्टीज लिजार दिल्ली आसा कोणाक एका लिजार दिल्ली आसा। ताणें आपल्यो जे लिगल गोश्टी आसात त्यो पूर्ण करून ताजें चलोवप। ताणें जर बेकायदेशीर चलयलें जाल्यार जबाबदार तो। हांव जमीन ओनर म्हणून ताणें म्हाका भाडें दिवप ठरलेलें। हांव खंयचेंच हॉटेल चलयना, पण हांवें दिल्ल्या म्हज्या प्रॉपर्टींत हॉटेल चलता आसा। त्यामुळे कितें केल्लें आसात ताणें जो करणारो आसा ताणें भोगचें, ताणें उत्तर दिवचें। हांव तातूंत काडी मात्र म्हाका हें ना। बेकायदेशीर आसा जाल्यार ताचेर कारवाय ही जातीच अशें आमदार जीत सांगता। जे इल्लीगल आहा ते इल्लीगल। आता लीगल इल्लीगल हे कन्सर्न डिपार्टमेंट ठरयता। सील जर केला जाल्यार ते इल्लीगल। आणि हांवें पयलीं सांगलां की जे म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचे अशें जर जे बज केस जाले ते प्रमाणे जर आसत जाल्यार ते बंद करपाची गरज आहा। आणि ते प्रमाणे म्हाका दिसता ती एक्शन घेवप चालू आहा। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।